बेतोडा पंचायत क्षेत्रांत जो कचरो आसा त्याची कचऱ्याची विल्हेवाट तुम्ही किती करता काय तुम्ही प्रकल्प बी बांदला? आम्ही प्रकल्प बांधला. जवळजवळ त्याचे कॉन्ट्रॅक्टरान सांगता हिसपान 95% सुमार काम पूर्ण जाल्लें आसा. थोडें बाकी काम उरलें आसा. लोकांनी काम जवळजवळ 90 ते 95% जातकीर लोकांनी काम जातकीर ओपोज केला. तेजे पयलीं ओपोज करूं ना आनी आतां थंयचे लोक थोडेशे ओपोज करता. मागीर थोडेच वैद्यनगर पूण कासारवाडा दत्तगड तसलो थंय ओपोज काय ना. सायडीचे सरावंडींग कितें आसा तेंच्यांनी थोड्यांचो ओपोज आसा. कचऱ्याची विल्हेवाट लायतली जाल्यार कचरा प्रकल्प जाय. नितांत गरज आसा दोनी. आनी एका जाग्यार दोनी जर केलें ओलो कचरो आनी सुको कचरो जाल्यार आमगे प्रश्न सारको सुटतलो आनी तो सुटपाकूच जाय. आनी कचऱ्याची विल्हेवाट लावप सामकें गरजेचें आसा. कित्याक तितूंतल्यान नाल्यार ओलो कचरो तर आमी प्रत्येकान दिवपाकूच जाय. सुकोय दिवपाक जाय. सुके कचरोय दिवपाक जाय आनी ओलोय दिवपाक जाय. नाल्यार ओले कचऱ्याच्यान तुका सगळी जीव जंतू जाता. मागीर ते डिस्पोजल जावपाकूच जाय. नेमको कचरो थंयच जाता, हे कचरा प्रकल्प थंयच जातलो? हय थंयच जातलो. तोच चालू जातलो. सगळं पंचायत डिसिजन आसा की थंयच जावचो. बेतोडा पंचायत क्षेत्रांत वैद्यनगर हांगा आसा, जे जाग्यार कचरा प्रकल्प पंचायत बांदपाक सोदता आनी जवळ जवळ त्याचेर 95% काम पूर्ण जाल्लें आसा. ती पत्रे घालून जातकीर ती शेड तयार जातली अशें. आनी जवळ जवळ ते 90% ते 95% काम पूर्ण जालां अशें तेणें सांगलेलें आसा सरपंचान. आनी दुसरी म्हणल्यार तेंच्या तेंची पंचायत मंडळाची जेन्ना बैठक जाता त्या बैठकीन जाता तितले बेगीन हो कचरा प्रकल्प आमी चालू करुया अशें तेंच्यांनी ठरयिल्लें आसा, अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आनी जो कचरा प्रकल्प आसा त्या कचरा प्रकल्पाक बांदिसर प्रकल्प पूर्ण जायसर कोणी विरोध करूं ना. जेन्ना प्रकल्प पूर्ण जालो तेन्ना काही जे वैद्यनगराचे लोक विरोध करपाक लागले. पूण विरोध आतां तेंचो डावलून सुद्दां जाल्यार तो कचरा प्रकल्प आमी चालू करतले अशें सरपंच आमचो मधू खांडेपरकर हांणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडच्यान एकनाथ खेडेकर.